Do you feel that Banasri accident case has been compromised by transferring it to crime branch? सी पहिलीच गजाल सांगिल्ली की तुम्ही पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करा नाजाल्यार क्रायम ब्रांच करा. आमी फक्त कितें आहा पुलिसांनी थंयसर अडचण हाडलेली आनी पुलीस सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करना म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिया म्हणून सांगताले. पूण इनिशियल एविडन्सीस जे कलेक्ट करपाक जाय आशिल्ले ते करूच ना. हांवें कितें सांगिल्लें हेजे पयलींच आमी मेन्शन केल्लें की कोर्टान जजमेंट जाता ऑन द बेसीस ऑफ द प्रायमरी एविडन्सीस वीच इज बीन कलेक्टेड. सो प्रायमरी एविडन्स जे कलेक्ट करपाक जाय आशिल्ले त्या टायमाचेर केलें. आतां ती गाडी जी आशिल्ली त्या गाडयेचेर सीट आनी हाजे डिस्टन्स कितलें आसलेलें तो बसोंक शकतालो काय ना हें काडून दाखया मरे लोकांक पब्लिकाक. दुसरी कशें कोणी फोन केल्लो पळय तेंच्या फोना वयल्यान दोगांच्या फोना वयल्यान कोणाक फोन केल्लो तेय कॉल लिस्ट आहा पळय ते भायर काडा मरे. कित्याक काडना? दीस केस इज ऑलरेडी compromised right from the day of the accident. Right from the day of the accident the compromise जाल्लो आसा. But after transferring it to crime branch, do you feel there was any development on the part of investigation? See, after 15 days or after, yeah, of course, after 15 days of the accident, crime branchak दी आनी कोणाक दी. पूण जे प्रायमरी एविडन्सीस कलेक्ट जावपाक जाय ते टायमार जाताले ना रे. हे सगळे सिस्टमॅटिकली जे आसा पळय ते एविडन्सीस सारके वायप आउट केल्ले आसा आनी मागीर ती क्रायम ब्रांचाक दिली आसा. आनी मागीर क्रायम ब्रांच कितें करतलो बेजिकली दे विल गिव द सेम रिपोर्ट वीच हॅज बीन गिवन की त्या इन्सिडन्स त्या जाग्याचेर त्या दिसा जे कितें घडलां पळय ते त्या टायमाचेर कलेक्ट जावपाक जाय आशिल्लें रे. हायकोर्टान 2 कोटी डेपॉझिट करपाक सांगल्या नंतर दोगांकय बेल मेळटा. हाऊ डू यू सी एट दीस? कॅन वी कंपेर द इंडिविज्युअल लायफ वीथ मनी? आमी खंयची लायफ जी आहा पळय पयशांनी कंपेर करपाक शकना. दुसरी गजाल हांव एक विनंती करतां खुबशे जाणांनी थोड्या जाणांनी कितें म्हणपालें आमी अमके पयशे तांकां दिवपाक जाय 50 लाख दिवपाक जाय. हांव व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदतां फॅमिलीक विचारलें तुमी आमच्या एक्टिविस्टांचें काम कितें आशिल्लें? जस्टीस मागपाक, इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक. हे पयशांचें काम आहा पळय तें आमच्या एक्टिविस्टांचें न्हू. हे पयशांचें काय फॅमिलीन आपले डिमांड्स करपाक जाय आशिल्ले आनी फॅमिली आनी कोर्ट ते पळयतले. आमचो काम आशिल्लो फक्त की बाबा तो प्रायमरी एविडन्सीस कलेक्ट करून घेवपाक इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आशिल्लें हें आमकां करपाची गरज आशिल्ली. आमचें काम कितले पयशे तांकां दी म्हणून सांगपाक ना आनी कितले पयशे दी म्हणून सांगपाक लागून आमी कोण नाशिल्ले थंयसर एक्टिविस्ट कोण नाशिल्ले. सो म्हाका दिसता की पयशांचे हेजेर जजमेंट जावपाक जायना. फाल्यां सकाळीं म्हाका एक सांग कोणा कडेन पयसो आसा तो कितें करतलो बाबा बेस्ट ऑप्शन म्हणटलो सुरी तोपच्या जाग्यार नाजाल्यार बंदूकूय यूज करचे पाटीचे फिजिकल अटॅक करचे पाटीचे एक्सिडेंट इज द बेस्ट केस म्हणटलो. पयशे तर इतले आसत जाल्यार एक्सिडेंट केले मारले आनी मागीर आमी सुटले अशें जातलें. आनी हे जे आतां प्रेझेंटली बाणस्तारी जी केस घडलेली आसा पळय इट इज बेजिकली अ रिच वर्सीस द पुअर. म्हणल्यार पयसो आसलेलो मनीस कितें करूं शकता पळय ते गरिबाक तेंच्यांनी त्या दिसा दाखयल्लें आसा. तुम्ही जेन्ना एक्टिविस्ट थंय जमिल्ले हांगा माड्डोळ पुलीस स्टेशन त्या दिसाक लोकल MLA राजेश फळटेकर आसलो आनी तेणी एक हें केल्लें की आपूण पळयतलो की हे जे कोण हे आसा पळय आरोपी आसा पळय ते कशेंच सुटचे ना आनी तांकां कोणूच एडवोकेट मेळचो ना अशें तरेन नेट सांगून तेणी क्रायम ब्रांचाक ही केस ट्रान्सफर करपाक लायिल्ली. सो तुका कितें दिसता कितें म्हणपाचें हाजेर? सी म्हाका एक सांग त्या दिसा तेणी कितें सांगिल्लें? त्या दिसा तेणी सांगिल्लें की लोकांक डिस्पर्स जाय म्हणून सांगिल्लें रातचें की सकाळीं 12 दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत ते बायलेक कोणी सांगलें? राजेश फळदेसाय MLA जो आसलो पळय तेणी सांगिल्लें की दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत आपूण तिका धरून हाडटा म्हणून सांगिल्लें. आपूण म्हणजे आपूण एश्युरन्स दिता की ते 12 पर्यंत हें करतले आनी लोकांक डिस्पर्स केले. आनी ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलें ते आपूण त्रासान घालतलो. कितें त्रासान घालतलो? कितें त्रासान घालतलो तूं? ते प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जे प्रॉपर जावपाक जाय आसलें तेंचें कारण करूच ना. बेजिकली आय विल टेल यू वन थिंग दीस इज फ्रॉम द टॉप लेवल चीफ मिनिस्टर टू ग्रासरूट लेवल हे सगळ्यांक खबर आसा हे केसीचे बद्दल. सगळ्यांक म्हायती आसा की कोण चलयतालो कोण चलयता. फक्त कितें आहा सारके एविडन्स सिस्टमॅटिकली वायप अप केल्ले आसा आनी वीथ अलॉंग वीथ आतां राजेश फळदेसाक खबर नाशिल्ली हे गजाल तें खबर आशिल्ली. ताचो पयलीं कसो स्टेटमेंट आशिल्लो आनी मागीर जेन्ना दुसऱ्या दिसा जेन्ना तेणी एसेंब्लीन वयता तेन्ना कितें विचारलें ताका बाबा तुमी शुअर आसा तुका ताका मिडियान क्वेश्चन केलें तेन्ना तेणी व्हेरी क्लियर सांगलां मरे आपूण काय उलयना चीफ मिनिस्टर सांगतलो म्हणून. तेज्या पयलीं तो उलयतालो मागीर चीफ मिनिस्टर सांगतलो म्हणून. मागीर हेजेर कळटा की बाबा ही केस जी आसा पळय ही एक पॉश पार्टीक लागून ही कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसात आनी हातून पॉसिबली आसा लोक जशे उलयता पळय दीस इज बीन कॉम्प्रोमायज वीथ द हेल्प ऑफ मनी.